उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्देशाप्रमाण राजधानी पणजेन सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामांचो अहवाल इमॅजिन पणजे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडच्या मुखेल सरवेवस्थापक एदुर्गाद परेरा हाणें उच्च न्यायालया कडेन सादर केलो। पणजेंतले 3.5 किलोमिटराचें काम पुराय जालां, जाल्यार सांतिनेज 75% काम पुराय जालां, जाल्यार 150 मिटराचें ताडमाट ते धाकट्या पुला मेरेनचें काम अजून चालू आसा। चालू आशिल्लीं कामां पुराय करपा खातीर वेळ वाडोवन दिवचो हे खातीर स्मार्ट सिटीचे अधिकारी बुधवारा अर्ज सादर करतले। हे विशींची फुडली सुनावणी 18 तारखेर जातली। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम कशें चल्लां हें सगळ्यांकूच तुमकां खबर आसा। हायकोर्टान पेटिशन्स फायल्स केल्ली आनी एप्रील म्हयन्यान हायकोर्टान एक आदेश दिल्लो की स्मार्ट सिटीचें काम जें आसा ह्या कामाचो अहवाल सादर करचो। हायकोर्टान कितलें काम जालां कितलें उरलां तें कामाचो अहवाल पणजे शहराचो सादर करचो अशें सांगलेलें आनी तेचेर आयज अहवाल जो आहा तो सादर केल्लो गेल्लो। स्मार्ट सिटीचे ऑफिशियल्स जे आसा एदुर्गाद परेरा हेणेन हो जो अहवाल आहा तो सादर केलो। तितून अशें म्हटलां की जे 3.5 किलोमिटरचो रस्तो जो आसा पणजे शहरांत मध्यवर्ती भागांत जो 3.5 किलोमिटरचो रस्तो आसा तो पुराय जाल्लो आसा आनी दुसरो म्हत्वाचो जो रस्तो आसलो सांतिनेज हांगाचो जो रस्तो आसलो त्या रस्त्याचें कामूय 75% कंप्लीट जाल्लेलें आसा आनी काकुलो मॉल ते टोंका ब्रिज हो जो 150 मिटरचो जो रस्तो आसा तितलोच रस्तो आसा जो करपाचो उरलेलो आसा आनी बाकीचो सगळो रस्तो जाल्लो आसा। सो 25% जे तें काम उरल्या म्हणजे 75% काम जाल्लेलें आसा त्या रस्त्याचें अशें अहवालान म्हटलेलें आसा। आनी अशी म्हायती मेळटा की जे ऑफिशियल आसा ते फाल्यां परत हायकोर्टा कडेन कांय टायम मागतलो जे उरलेलीं कामां जी आसा रस्त्याची जी आसूं आनी कितें स्मार्ट सिटी थोडीफार कामां उरला त्या खातीर एक्स्ट्रा टायम मागपाक ताणें फाल्यां परत हायकोर्टान ते उलयतले अशी आमकां म्हायती मेळटा सुत्रा कडसून। आनी हेच्या जो निकाल जो आसा आयज जे अहवाल सादर केले तेचेर सुद्दां आनी फाल्यां जे पेटिशन फायल करतले ऑफिशियल तेचेर सुद्दां जो निकाल जो आसा तिची फुडली तारीख जी आसा ती 18 तारीख म्हणजे येता जो मंगळार 18 जून ही तारीख हायकोर्टान दिल्ली आसा। ह्या 18 जुनाक कितें जातलें स्मार्ट सिटीचा जो अहवाल दिला तेचेर कितें त्या सुनावणेचेर कितें निकाल जो आसा किंवा जो कितें आदेश आसतलो जो हायकोर्ट कितें सांगतलो हे 18 तारखेक कळटलें आनी तो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता। पळयत रावात तुमी गोमंतक टीव्ही।